नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया चिकन फ्राय। हे हांवें बोनलेस चिकन घेतलां। चिकन हांवें बरें धुवन घेतलां। चवी पुरतें मीठ घालता। 1 चमचो आले लसणीची पेस्ट घालता। थोडोसो लिंबाचो रस घालता। अर्धो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। अर्धो चमचो कोथमिरेची पावडर, पाव चमचो जिऱ्याची पावडर, 1 चमचो बेसन घालता, 1 चमचो कॉर्नफ्लोअर मिक्स करून घेऊया। चिमूटभर फूड कलर घालता। फूड कलर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। मिक्स करून घेऊया। असे सगळे मसाले लावून घेवपाक जाय। हाजेर झाकण घालून 15 ते 20 मिनटां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातूंत हांवें तेल घातलां। तातूंत आमी चिकन घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। चिकन परतून घेऊया। पळयात, चिकन अशें बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। चिकन फ्राय करून जाले। चिकन हांव काढून घेता। सामकें रुचीक चिकन फ्राय तयार आसा। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।